And page 4. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो आसा आणि सदांकाल आसतलो त्या देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, आज खुशालकायेन आमी सुमिया जेजूच्या रुपांतराची ट्रान्सफिगरेशन ऑफ आवर लॉर्ड ही परब समारंभता. आपल्या तेगां लागशिल्ल्या शिसांक घेवन पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंवाक घेवन जेजू एक उंच दोंगरार गेलो आनी थंय आपल्या देवपणांचो पोरजोड ह्या शिसां मुखार दाखोड केलो. ते इतले खुशाल जाले की पेद्रू उद्गारलो, सायबा आमी हांगाच रावल्यार बरें. बाबा भयणीनो, जेजूच्या रुपांतराची परब आमच्या सासनीक जिविताची खात्री. कोश्टां मरणांतल्यान जेजू मोहिमेंत जिवंत जालो. आमकांय कोश्टां मरणांतल्यान सर्गीचे वाटेर चल्ले उपरांत आमचेंय रुपांतर जावचें आसा. हे रुपांतराची आस्त काळजांत बाळगून हे मिसांत आमी बरे भाशेन वांटो घेवन जेजू बराबर बापाचे मोहिमेंत आमी भितर सरूंक आमकां कृपा मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्योन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती तेचे इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सरपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा देवाचे शिळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय
आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित्र, एकलोस ईश्वर, एकलोस परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हेजो मात प्रार्थनांतल्यान आमची मागणी बापाक उबारतना आज आपलो वाडदीस समारंभ दिल्या बसत मागुया. कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां आपलो लुगणाचो दीस मानूय दिल्या बसत मागुया. आमची भाव भयणां मरून गेल्यान तांकां शासनीक विसवान घे आनी पिडींत आसलेल्यांक पिकोवणी फावो कर म्हूण मागुया. जायती आमची तरणाटी ऑनलायन आपली परिक्षा करतात. हे परिक्षेंत तांकां येस आनी परिक्षेक जबाब दिवंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां मागुया. सर्गीचे बापा, रुपांतरलेले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावार्थ थीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचे संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें. संवसारांत तुजे पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता शासनांच्या शासनांक. आमेन. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे पोदवेची आनी येण्याची ओळख दिली तेन्ना आमी तुमकां नाड बुदीची गोपांताळां सांगूंक ना. आमी ताची थोर मोहिमा आमच्या खाशा दोळ्यांनी देखल्या. हो म्हजो भोव अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. जेन्ना हें उतर दोबाचीक वैभवांतलें ताका पावलें तेन्ना खरेंच म्हळ्यार ताणें देवा बापा कडचो घेतलेलो मान आनी मोहिमा आमी ताचे बरोबर पवित्र दोंगरार आसल्या तेन्ना स्वर्गार तांव आयल्लो हो ताळो आमी खाशा आयकला. त्या भायर आमकां प्रवाद्यांचें पूर्ण खात्रेचें उतर आसा. ताचेर तुमी लक्ष घालशात जाल्यार बरें. फाटें पावसोर आनी सकाळचें नखेत्र तुमच्या काळजांनी उदेसोर तुमचे वाटेर काळोखांत उजवाड घालतली दिवती कशें तें उतर धरात. देवाचें उतरें. देवाचे वडुकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो म्हणया. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोटू. दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनून बरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत, ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पोरबोत मेणावरी कोडटात. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब.
सर्वेस्पोर रासवड चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हळ्यार तूंच सर्वेस्पोर, सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो, सगळ्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ. जो बाप सर्वेस्पोर रासवड चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. उद्गार. सर्वेस्porar zoizor, सर्वेस्porar zoizor, सर्वेस्porar zoizor, सर्वेस्porar zoizor. हो म्हजो पूत केरीत उपुरबायचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात. सर्वेस्porar zoizor, सर्वेस्porar zoizor, सर्वेस्porar zoizor, सर्वेस्porar zoizor. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे जय सवे सवे आसूं. आसूं. माते वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दिसां उपरांत जेजून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवाक, जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरी कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामोळ सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताची आंगोश्त्रां उजवाडा परी धवी फूल जालीं. ओचितूच मोजेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जोबोर बरें. तुका खोशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता आसतनाच एक परजोळीत कुपांत तांचे सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत केरीत उपुरबायचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदमूच भियेवन साश्टांगी पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हळें, उठात, भियोव नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर हे दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, आज खुशालकायेन पवित्र सभा करता जेजूच्या रुपांतराची परब. आनी परब समारंभून आमचेय सभेन एक खात्री उत्पन्न करता. निराशी जाल्ल्या ह्या समाजांत आमी जियेत आसतना हे रुपांतराची परब आमकां भरवंसो दिता. आमी जेजू बराबर सर्गीचे मोहिमेंत जिबी आसतल्या, भागेली जातल्या. आपल्या कुश्टा मरणाची खबर सांगून 100 दीस जातूच तो पळयता आपले शीस भियेल्यात, निराशी जाल्यात, तांचें तोंड कोडू जालां. आपल्या मोहिमेची तांकां एक खिणा भितर रूच दिता जेजू. तांकां तांच्या निशेल्ल्या मना काळजाक नवो भरवंसो आनी उर्बा घालता. सर्गीच्या मोहिमेची एक धाकटुली तांकां दिश्ट दिता.
शीस खुशाल जाता. पेद्रू म्हणटा आमी हांगाच रावल्यार बरें. बाबा म्हणिनो आदले काळात मासेदोनिया म्हूण एक गांव आसलो, एक राज आसले. आतांचे ग्रीस आमी म्हणटा. किंग फिलीप ऑफ मासेदोनिया आनीकूय मॅजिस्ट्रेट ऑफ एथिन्स, आज ग्रीस हाची राजधानी. दिमेदीस म्हणटात ताका विचारूंक धाडलें खंय, आय हॅव हर्ड दॅट युअर सिटी इज एक्स्ट्रीमली ब्युटिफूल. एथिन्स शार खूबच सोबीत सुंदर म्हूण आमी आयकलां. हें खरें? दिमेदीस आनीकूय राजाक अशें सांगून धाडलें, युअर रॉयल हायनेस, ओन्ली दोज हू हॅव सीन इट can speak about it, but however much we may describe it, we can't describe it fully. जाणे फक्त तें शार पडलां ताच्यानूच ताची खबर सांगूं येता, पूण खबर सांगतना पुरान आख्खी पुरी सांगूंक जावचें ना. तेन्ना खंय त्या राजान खबर धाडली, हें शार म्हाका जाय. I want that city, whatever may be the sacrifices it involves, I shall make it my own. हें शार म्हाका जाय. कितलेच त्याग सॅक्रिफायस करूंक पडूं, पूण तें शार हांव म्हजें करून घेतलो. भयणी भावनो, एक खीण सर्गाचें आमच्या मनांत आनी काळजाक खुशालकाय हाडटा, उर्बा हाडटा. शीस खुशाल जाले. एक खिणा भितर जेजूचो अनुभव तांणी पळयलो. आनी तेगूय शुभ वर्तमानकार मातेव, मार्कू आनी लुकास ह्या ट्रान्सफिगरेशनाची खबर सांगता आसतना तरेतरेची उतरां म्हणटात. मातेव म्हणटा उजवाडा परी, दोनपारच्या उजवाडा परी इतली लोकलोकीत जाली ताची आंगोस्त्रां. दुसरो म्हणटा मोडोळा लागीं धवी करूंक जायना तितली फूल धवी जाली. दे वर नॉट एबल टू डिस्क्रायब वॉट दे हॅड सीन. इतलें की बागेवन पेद्रू आपले दुसरे चिटीन हाची याद आमच्या मना काळजांतली केन्नाच वचूंक ना असली गवाय दिता. बाबा म्हणिनो, देवान आमकां सर्गीचें राज तयार करून दवरला. कोणाक तें? आपल्या संबंदांत जियेतल्यांक आमकां. ह्या संवसारांतल्या कोश्टा मरणांतल्यान जैतिवंत जालेल्यांक ही सर्गीची मोहिमा. कोश्टां बगर जैत ना, कुर्सां बगर मुकूट ना. जेजू आपल्या शिसांक तयार करतालो. कुर्साचें इणपण बघून सासणाच्या जिविताक, सासणाच्या जैतांत तांणी वांटो घेवंक ही तांची मोहिमा आदी फुडेंच तांच्या दोळ्या मुखार हाडटा. बाबा म्हणिनो, हे परबेच्या दिसाक आमचेंय रुपांतर जावंक कसले उपाय घेवया? पयलो उपाय, पयलें पावल, transform from proud to humble, from unloving to loving, from selfish to generous. बाबा म्हणिनो, ह्या जिवितांत, ह्या संवसारांतूच पुरान आमचेंय रुपांतर जावंक जाय. सर्गीच्या रुपांतराक आमी तयार जातले जाल्यार कितें करूंक जाय? आमची मिजास वटपण सोडून काल्तिकायेन जिवंक जाय. आमी दुसऱ्या सभेन मोग माया दया दाखोवंक जाय. आमी आपलेपण सोडून उदार मना काळजाची जावंक जाय. If we have the sincere desire for this, that means to reach to heaven. If we work and pray for this
certainly we shall be transformed on earth and glorified in heaven. बाबा बुडिनो, जेजूस एक रुपांतराची सावडी आपल्या शिसांक दिताना ते खुशाल जातात. असलीच मोहिमा, असलेंच रुपांतर आमचेंय जातलें. आमी तोजवीत करूंक जाय, आमी वावरूंक जाय सास्त्राच्या जिविताक पाव. आनीक व्हडलो उपाय म्हळ्यार तुजो दिसा दिसपट्टो खुरीस घे आनी जेजूचो पाटलाव कर. तर आमकांय जेजूच्या रुपांतराचे बागिली जावंक भाग मेळूंक ह्या मिसांत कोतकोत्यान वांटो घेवन मागुया. बेडोनीच्या वेळार आमी गायन गावुया. तुकाच बापा सी 30 आणि 8 पान 40 आणि 4 सी 38 पेज 44. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका ये गाणे. तुकाच वोगता सोर मोचे तुझे से कोरकाशे रे. मोचे हाथ के मोचे पाएंगे स्वीकार को राधा कोशे. तुझो मोयबो बोरगोट करू शुकोबो सगळ्यांक दिवू. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका ये गाणे. तुकाच वोगता सोर मोचे तुझे से कोरकाशे रे. भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्पर मानून घेवं. वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायदेचो. विंचलोल्या साक्षां मुखार ताणें आपले वैभवी विचित्रपणी परगट केले आनी आपले कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें आनी आमचे कुडी सारकें आपले रूप कुडीचें सुर्या सारकें परजोडीत करून दाखयलें. अशें तांणी मना शिसांची कुर्साच्या इणपणाक केली आयती. आनी जी मोहिमा एक दीस ताचे गुदार कुडीक फावो जातली तीच आपल्या असोक्त मनशा सोयबाचे कुडींत आदी फुडें ओजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन व्हडा संतोषान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन भासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटया. जेजू Jesu मेलो, melo, Jesu जिवंत जाला, Jesu नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां बरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोदींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरसळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावून ह्या मिस्साचे पेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारे देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे, भाग्यवंत धोरण दिता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमेन. बाबा बिडिनो, आमकां सगळे उक्तेपणी स्वर्ग उक्तो जावंक इन ऑल इट्स फुलनेस जेजू आमचे पासून मेलो आनी पुनर्जिवन जालो. आमकां बापाची भुरगीं केली, स्वर्ग राजाची येडदेरी केली. सर्गीच्या राजाचेर दोळे लावून हे संवसारांत आमी वाट सांगूं. संवसारांचे वस्तूंक आनी मनशांक लोभ ना जावं, पूण सर्गीच्या वस्तूंचेर आमी आमचे दोळे लावून ही रुपांतराची परब आमकां याद करता. सर्गीचे मोहिमेचे भागिली जावंक जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी उशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानूत एकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपातकांतली सुटोय आनी सर्वाखंडांतली वाटाय. कित्याक राज ओडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया. देवाची शेळी, देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. आपल्या शिसावदी आपली मोहिमा दाखविलेलो जेजू आपल्या शिसांक खुर्साचे इणपणा उपरांत मोहिमा आसा म्हूण दाखोड केल्लो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा दी. ताचे जेवणांत वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are truly present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come into my heart spiritually. I embrace you as if you were already there, and I unite myself to you wholly. Never permit me to be separated from you. Amen. आमकां पुरो जेजू D3 पान 48 D3 पेज 48. Coronavirus prayer. Almighty and merciful God, you assure us that your hand is not too short to save, nor your ear too dull to hear prayer. You have revealed that you are ever attentive to our supplications. Your children are under the grip of fear because of the fast spreading coronavirus pandemic in the different parts of the world. Send the power of your word and calm the storms of fear and desperation. Father God, take authority over this present crisis, that your children may live in peace and security. You are the Lord who heals us. Heal those affected and strengthen the afflicted families. Give courage and protection and comfort to the medical personnel taking care of the sick. May your grace and comfort surround the dying, and may their souls rest in peace. Holy Spirit, give wisdom and guidance to the scientists doing research, that they may develop an effective medicine to combat the sickness speedily. We pray for the government authorities, that they may take appropriate steps for the good of the world. Lord Jesus, we remember you said,
God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. With the apostles we cry out to you, Lord, save us, we are perishing. Let not this present crisis lead your children to fear and gloom. Let them rather turn their hearts to you, finding their hope in you, who is our refuge forever and ever. आमेन. प्रार्थूया. बहुमोगाल बाप्पा, तुझ्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुझ्या देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेता ते सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचेंय रुपांतर दिसान दीस वाडो. आमच्योय कुडी ताचे मोहिमे बरीत कुडी सारक्यो पोरजोडीत जावं. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. भयणी भावंडो, तुमकां सगल्यांक JCTV वेल्यान ह्या माध्यमांतल्यान पातकूर फादर कायतान तशें जावन देव बरें करूं म्हणूंक सोदता हांव. तुमच्या मागण्या आनी तुमच्या बऱ्या आवंड्यां खातीर पास्टर्स डे हाचे दिसाक तरेतरेच्या उपायांतल्यान तुमी हे बरे आवंडे आमकां पाठयले. चड आनी चड तुमकां देव बरें करूं. अशेंच तुमच्या यादनिकां पासत मागीत रावचें म्हूण आमी प्रार्थना. फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार. फाल्यां सदां भाशेन मिसा उपरांत आमी थोडो वेळ जेजू सांगताक सादतले. आनी आमकां सगल्यांक हे पिळेंतली राख आनी सांबाळ आनी बेगीनूच आमकां हे पिळे मेकळी कोर. आनी आमी सगळीं ह्या देव मंदिरांनी एकठांय जावन देवाक बोजूंक देवाच्या उतरांतल्यान आनी जेजूच्या जेवणांतल्यान वांटो घेवन अखंड क्रिस्ती भावार्थ आमचो पोरगोटूंक पावो म्हूण मागतले. तर किरीत भाशेन फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार आमी बरे भाशेन ध्यान मनी मिसांत वांटो घेवंक वावरुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन रुपांतराची वाट पळोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावुया. आमचे बरी राव तूं सोम्या. E1 570 आनी 100. E1 पेज 76. सोम्या गो तूं गोवा मोदलो सरगारुडो बापान दिलो अस्कोतांक तूं गोडाय दिलो विळेसांक तूं वखदां पेलो. आमची बरी राव तूं सोम्या. आमची बरी राव तूं सोम्या.